Namaskar, Yevkar. Welcome once again to this edition of Journo Speak, Prudent Media's unique program in which I, Dilip Prabhudesai, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists on a topic that is relevant, important for Goans and Goa today. तर आयचे आमचे मानेस्त आज स्टुडियोत आमचे मानेस्त आसात. पयले सुवातेर परेश प्रभू जे एडिटर जावन आसात नवप्रभाचे आणि सुनील डोळे जे एक्झिक्युटिव्ह एडिटर गोवा दुताचे आसात. नमस्कार. आणि आयचो आमचो विशय आसा एक खूब महत्वाचो विशय ज्याचेर गोंयची सामाजीक घडण जी आसा ती बदलता ती पेड्ड्यार जाता काय ना म्हणजे गव्हर्मेंटान जे अनाउन्स केल्ले वेलफेअर स्किम्स आसात द इफेक्ट्स ऑफ गव्हर्मेंट्स वेलफेअर स्किम्स ऑन सोसायटी टुडे. तर गोंयच्या संदर्भात जे वेलफेअर स्किम्स म्हणजे हांव खंयचे पॉलिटिकल अमूक पार्टीक हे करना तर प्रत्येक गव्हर्मेंट जे येता ते फक्त एक काम करता म्हळ्यार सगळ्यात पयलीं वेलफेअर स्किम्स अनाउन्स करता. फाटले गव्हर्मेंटान केल्ले ते एनहान्स करता, वाडयता, नवी स्किम्स अनाउन्स करता, पॉसिबली थोडी स्किम्स कॅन्सल करता पयलीं गव्हर्मेंटाचे. पूण प्रत्येक गव्हर्मेंटाचे वेलफेअर स्किम्स हॅज बिकम अ मेजर अजेंडा. फरक इतलो आसता की प्रॉब्ली टार्गेट जे आसता प्रत्येक पार्टीचे ते वेगळे आसता. पूण हाजो समाजाचेर इफेक्ट कितें जाता म्हणजे समाज आळशी जाता काय वॉट इज द इफेक्ट ऑन सोसायटी? नाही, हाली अशें दिसता आमकां की राजकारणाचे जे मतदार जे आसात तांकां खुश करप हो अजेंडा सगळे पॉलिटिकल पार्टीज राबयता. गोंयानूच न्ही, सबंद देशांत प्रॉब्ली इट्स अ वर्ल्ड फिनॉमिनन आल्सो इन सम. ताका लागून एक लोकांकूय एक संवय जाल्या की आतां इलेक्शन म्हणटकूच कितें तरी फ्रीबीज कितें मेळटात न्ही ताचे कडेन एक लक्ष दवरून म्हणजे कितें तरी आपल्याक मेळचें हो एक लोकांचो हें आसता. आनी ताका लागून लोकांच्यो अपेक्षा पूर्ण करपी म्हणजे कोण जो पूर्ण करता जो राजकीय पक्ष ताच्या पारड्यान ते मत घालपाची एक प्रवृत्ती दिसता. म्हणजे हो एक ट्रेंड जावन गेल्लो आसा की वोट बँक पॉलिटिक्स जी आसा ताचो आतां हो एक म्हत्वाचो घटक की सामाजीक कल्याणाच्या नांवान योजना वेगवेगळ्या गटां खातीर तातूंत दादल्यां खातीर वेगळ्यो, बायलां खातीर वेगळ्यो, भुरग्यां खातीर वेगळ्यो स्किम्स, सिनियर सिटीजनां खातीर वेगळ्यो, म्हणजे अशे तरेन प्रत्येक एक समाजाचो जो घटक आसा ताका टार्गेट म्हणजे हेल्प करप पूण प्रपंच आनी परमार्थ अशें म्हणटात न्ही तशें की ते त्या बरोबर एक ताणें मत आपल्याक दिवचें ही अपेक्षा ताच्या फाटल्यान दवरून हे सामाजीक कल्याणाच्यो येवजण्यो राबयल्यो वता. अश्यो सुनील साहेब, सामाजीक कल्याणाची येवजण्यो राबयल्यो वता ह्यो खरेंच सामाजीक कल्याण करपा खातीर काय वॉट इज द अजेंडा? म्हणजे परेश बाबान एक मत मांडलां, तुमचें म्हणणें कितें? ना, माझे म्हणणे अशें आसा की हे जे सगळे स्किमी आसा त्या जे एक्चुअली बेनिफिशियरी आसा तांकां त्याचो लाभ मेळचो अशें माझे मत आसा. पण प्रशासनातले जे आमी अशें म्हणटा की झारीतले शुक्राचार्य तेच त्याचो लाभ घेता आणि इट रिमेन्स ऑन पेपर ओनली. सो इम्प्लिमेंटेशन इज द प्रॉब्लेम दॅट यू आर सीइंग. हय, माझे म्हणणे ते आसा की जो खरोखरीच उपेक्षित घटक आसा त्याच्या पर्यंत ते वचपाक तशें जायना एक्चुअली. अच्छा, परेश बाब, वेलफेअर स्कीम ही बेसीक कॉन्सेप्ट जी आसा ती म्हाका दिसता की एक वेलफेअर स्टेट हाजो एक पार्ट जाता. एक अशें हें आसा, ओपिनियन आसा की अ वेलफेअर स्टेट इज समवेअर बिटवीन कम्युनिझम अँड कॅपिटलिझम. आमचो देश कॉन्स्टिट्युशनाच्या प्रिएम्बला प्रमाणे इज अ सोशलिस्ट रिपब्लीक. सोशलिस्ट रिपब्लीक इन द ट्रू सेन्स इज अ ट्रू वेलफेअर स्टेट न्ही. तुमचें कितें म्हणणें? नाही, आमचे इतिहास परंपरे पासून जर आमी पळयता आमी रामराज्य म्हणटा म्हणजे कितें की सगळ्यांची काळजी घेवपी एक कल्याणकारी राज्य अशें म्हणटा. शिवाजी महाराजाच्या राज्याचो आमी आदर्श घेता की सगळ्या घटकांक गो ब्राह्मण प्रतिपालक म्हणटाले ताका, म्हणजे सगळ्या समाजाच्या घटकांक आपल्या प्रजेक समाधानी करपी आनी ताच्या समाधानान स्वताचें समाधान मानपी अशी एक राज्य वेवस्था जी आसा ती सगळ्यान आदर्श असो एक कन्सेप्ट जो आसा. हे कॅपिटलिझम आणि हे जे आसा ते हालीचे कन्सेप्ट. पूण आमच्या परंपरेनूच हें आसा की सगळ्यांची काळजी राजान घेवप, हे जे आसा प्रजेची काळजी घेवप म्हणजे वेलफेअर स्टेट हो कॉन्सेप्ट आमकां नवो नियम तो पयलीं पासून चलत आयिल्लो आसा. आनी फक्त कशें आसा की हे सगळ्या तळागाळांतल्या लोकांचे कल्याण करप ही जी अपेक्षा आसा तातूंत म्हणजे योजना खूब आसता पूण प्रत्यक्ष जशें सुनिलान सांगलें की प्रत्यक्ष तेची इम्प्लिमेंटेशन न जाल्ल्या कारणान म्हणजे आमची 71 सालान इंदिरा गांधीन घोशणा केली गरिबी हटाव. आतां पर्यंत काय गरिबी हटली ना. नेत्यांची गरिबी पयस जाली आसत पूण तो सामान्य जो मनीस जो आसा तो थंयच आसा. आतां अजुनूय आमकां म्हणचें पडटा की आम आदमी म्हणचें पडटा. हाचें कारण तें आसा म्हणजे येवजण्यो फक्त राबोवन चलच्यो ना पूण वेलफेअर स्टेट जी संकल्पना जी जर खऱ्या तरेन जर पूर्णत्वाक हाडटले आमी जाल्यार खरोखरच तांच्या पर्यंत त्या सगळ्या योजनांचो लाभ पावचो पडटलो आणि ताचें एक जीवनमान वयर हाडप
हाचे कडेन खंय तरी एक सिरियसली तो मूळ ध्येय. हय म्हणजे मतां हेच फक्त ध्येय आसचें न्ही. सुनील बाब, एक हे आसा की वेलफेअर स्कीम अशी म्हणटात की द इव्हेंच्युअल एम ऑफ अ वेलफेअर स्कीम इज टू सी दॅट अ वेलफेअर स्कीम्स आर नॉट रिक्वायर्ड. बरोबर. खंय तरी घटकाक वयर काडून शेवटी तांकां वेलफेअर दिवपाची गरज पडपा जायना, ही मेन एम आसपा जाय वेलफेअर स्किमीची. आज आमी गोंया पुरती जर परिस्थिती पळयली तर कितें डू यू सी एनी प्रोग्रेस? म्हणजे 71 इंडियेंत गरिबी हटाव म्हणलें गरिबी हटली ना. गोंयांत लास्ट 2-3 गव्हर्मेंट जी आसा ती फक्त अशीच अनावन्स करतात. जाल्यार हाजी डायरेक्शन कितें आहा तुमकां दिसता ऑफ द वेलफेअर स्किम्स? डायरेक्शन म्हणजे आता कितें आसा की आमच्या गोंयांत जे खूब गरीब लोक आसा तांकां ते मेळूंकच जाय, पण एक्चुअली तशें जायना. हांव परते तेच रिपीट करता. इम्प्लिमेंटेशन एक भाग जालो. हय. दुसरें हांव कितें म्हणटा की स्कीम राबयता आसतना, स्कीम फॉर्म्युलेट करता आसतना डू यू सी अ डायरेक्शन टुवर्ड्स दीस एम दॅट दीस वेलफेअर स्कीम शूड नॉट बी रिक्वायर्ड इन फ्युचर? काय काळा उपरांत ती गरज आसपा फावना त्या योजनेची अशी दिश्टी पडटा आमकां. लोकांक तशें कितें अवेरनेस आसा किंवा पॉलिटिशनां अवेरनेस आसा, ब्युरोक्रेसीक अवेरनेस आसा, कितें चल्लां? ना 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 तशें कांयच जायना. कित्याक आतां आमी पळयात राखीव जागा दोतोर आंबेडकरान सांगलेले की आफ्टर अ पर्टिक्युलर पिरियड इट शूड बी डिमॉलिश्ड. ओके. पण लोकांच्या अपेक्षाच इतक्या वाडलेल्या आसा की ते तशें जायना एक्चुअली आमच्या कडेन. न्ही, ट्रॅजेडी अशी जाल्या की सुरवातेक कॉन्स्टिट्युशनांत खंय तरी शेड्यूल ट्रायब्स आशिल्ले, शेड्यूल कास्ट आशिल्ले, जे उपेक्षीत आशिल्ले, जे खरेंच अंडर प्रिविलेज आशिल्ले. मतां मेळोवपाचे फॉर्म्युला जाल्ले आसा. न्ही, फॉर्म्युला जाले. आनी देर आर अदर सेक्शन ऑफ सोसायटी जांकां आपूण बॅकवर्ड म्हणून दिसता, आपूण ओबीसी जाता, ईबीसी जाता, आनी कितें जाता. हातूंतल्यान एक हांव म्हणजे वेलफेअर स्कीम आनी हे रिजर्वेशन आनी सबसिडीजचे हांव जेन्ना पळयता म्हाका अशें दिसता की स्किमी गव्हर्मेंटाचे हांव 2 भागांत समज आमी हे केले की एक म्हणटा ते विच आर टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी आनी विच आर टुवर्ड्स प्युअर वेलफेअर. म्हणजे रिजर्वेशन, सबसिडीज हे म्हजे कोतान एक तरेची प्रोडक्टिविटी वाडोवपाक, म्हणजे ताजेर हें आसपाक शकता की कंटिन्यू जावच्यो काय ना. पूण रिजर्वेशन इज टुवर्ड्स एज्युकेशन मेळचें लोकांक, तांकां जॉब्स मेळचे. सो ते मनशाक प्रोडक्टीव करपाचो एक मार्ग तो. सबसिडी जेन्ना दिता तेन्ना एक कोण तरी इंडस्ट्री चलयता, कितें तरी प्रोडक्टीव करता, ताका हेल्प करपाक प्रोत्साहन मेळचें म्हणून मार्ग. वेलफेअर स्किमी खंयच प्रोडक्टिविटीची हें ना. सो एक म्हणणें की वेलफेअर स्कीम इज अनप्रोडक्टीव मनशाक प्रोडक्टीव मनीस हेल्प करता इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ टॅक्सेशन. हे खंय पर्यंत चलचें? म्हणजे अशें म्हणटात की एका कडल्या एकाच्या बोल्सांतल्यान काडप आनी दुसऱ्याक दिवप. बोल्सांतल्यान काडप कोणाच्या? जो काम करता बोल्सांतल्यान करता, जो मध्यमवर्गीय कश्टकरी जो हें आसा ताचे कडल्यान काडप आनी तळागाळांतल्या मनशाक दिवप. म्हणजे दिवपाचो एक हें केलो वता, प्रत्यक्षान पावता काय ना हो भाग वेगळो. पूण हें कितलो तेंप चलतलें की ताचोय खंय तरी एक अंत आसा काय ना. तामिळनाडू सारक्या राज्यान जर आज पळयत जाल्यार इतली वायट परिस्थिती आसा की दोनूय जे मुख्य पक्ष आसात, द्रमुक आनी अभा द्रमुक जे आसा, म्हणजे जयललिता आनी करुणानिधी, प्रत्येक निवडणुकीक तांच्यो घोशणा जर पळयत जाल्यार अमूक दिता तमूक दिता आनी लोकांक इतली संवय जाल्ली आसा. आनी प्रत्यक्षान थंयची अर्थवेवस्था जर तामिळनाडूची पळयत तर ताका हें सहन जावपा सारकें ना. 50,000 कोटी पासून 2,50,000 कोटी पर्यंत त्याचो हें आसा, म्हणजे खर्च आसा त्या स्किमींचेर. तातूंत ते मंगळसूत्र 4 ग्रॅमचे मंगळसूत्र बायलांक दिता, कोण टीव्ही दिता, कोण मिक्सर दिता. हय, म्हणजे ताका एक हें उरिल्लें ना की तातूंतल्यान बाबा खरेंच ताचें कल्याण जावचें हें उरिल्लें ना. तर फ्रीबीज जाल्या. म्हणजे तुका एक आमिश दाखोवप, मतां पुरते तुका एक आमिश दाखोवप आनी तातूंतल्यान तांचें वेलफेअर म्हणजे कितें? टीव्ही ताका मेळ्ळो, केबल मेळ्ळी, मिक्सर मेळ्ळो, म्हणजे वेलफेअर न्ही. तातूंतल्यान खंय तरी तो आपल्या पांयार बाबा उबो रावचो, हो दृश्टिकोन आसपा जाय न्ही. हो स्कीम फॉर्म्युलेट करता आसतना जावपा जाय, तो नासता. ताका लागून फक्त तितल्या पुरते निवडणुकीक हें करच्या पुरते ताका एक हें करप. आनी अनुदान नीती आमकां परवडपाची ना हें तर स्पश्ट जाल्लें आसा. प्रणव मुखर्जीचें फाटलें बजेट जर पळयत जाल्यार ताणें स्पश्ट सांगिल्लें आसा की गॅस, पेट्रोल, डिझेल हाचे फुडें आमकां सबसिडी दिवप शक्य ना. म्हणजे टप्प्या टप्प्यान ती कमी करपाचे सरकार विचार करता. आधारचो डायरेक्ट तेच्या खात्यान घालपाचो विचार करता. अशें आसतना फक्त एक कांय काळा पुरते उद्दिश्ट दोळ्या मुखार दवरून स्किम्स राबोवप हें चुकीचें. तातूंतल्यान खरें तर ताचे आतां सामान्य मनशाची जर जगणें समृद्ध करतलो आपूण. आतां भारत निर्माण सारकी हें आसा की तातूंत 6 टप्पे आसात गांवांतले रुरल इलेक्ट्रिफिकेशना पासून ताचे आरोग्या पासून, म्हणजे सगळ्या हाचो काळजी घेवपी अशा तरेचो एक हें जो आसा रस्ते ग्रामीण भागांतले,
आनी त्यो वेगवेगळे स्किम्स राबयल्यो गेल्यो. पूण तातूंतल्यान खंय तरी त्या सगळ्या समाज जो आसा, ग्रामीण समाज जो आसा तो वयर येवचो तातूंतल्यान, आनी अशी एक वेळ येवची की ताका त्या स्किमींची गरज पडची न्ही. एक्झॅक्टली हे हो जावपाक जाय. दृश्टिकोन पण हो तुम्ही आता पॉलिटिशियना दृश्टिकोन सांगलो, लोकांची हातूंतल्यान वेलफेअर स्किमी आज अशी म्हणटा की इट इज अ मेडिसीन दॅट टेक्स केअर ऑफ द सिम्पटम्स, इट इज अ मेडिसीन दॅट डज नॉट क्युअर युअर इलनेस. हे लोकांनी खंय तरी अवेअर जावन की बाबा शेवटी पेशंट हो आम आदमी हो पेशंट न्ही, तो कितें तरी वखद घेता फक्त आपले सिम्पटम्स हे करपाक, ताजी इलनेस तशें उरता, ताजी दुयेंस तशें उरता. अशें हातूंत लोकांनी हे स्किमी कडेन कशें पळोवचें अशें तुमचें मत? पॉलिटिशियन दीत रावतलो, लोकांनी घेत रावचें काय खंय तरी कितें तरी हाका हें हाडचें न्ही लोकांतल्यान? एक्चुली म्हाका अशें दिसता की NGO कॅन प्ले बेटर रोल. हां, जे जनजागृती आमच्या कडेन जी आसा, लोकांची टेंडन्सी अशी आसा की मेळटा न्ही घे, मेळटा न्ही घे. आतां आमच्या गोंयानच तुम्ही मुद्दाम पळयात, खुबशे पॉलिटिकल लिडर असे आसा, चवथ आली हे घे व्हर. हय. सो लोकांक आतां पॉलिटिकल लिडर आमचे जे आसा तेणी त्यो खूब म्हणजे बारीक विचार करपा जाय तेणी की एक्चुली आमी हे केन्ना स्टॉप करपाचें. दुसरी एक गजाल हांव तुमकां सांगता, जपानान आयज अशें जालां की तेंचो जो टोटल इनकम आसा त्यातलो 14% इनकम ते जे जाणटे आसा तांकां सांबाळपाक तेंचो तो त्यांनी प्रोविजन केल्ली आसा. पण डे बाय डे आतां जालें आसा की अशें जाल्लें आसा की टॅक्सेशन चड जालें तेंचे, म्हणजे रीच पीपल जे आसा आर पेईंग टू मच फॉर द अंडरप्रिव्हिलेज्ड वॉटेवर. हय. हय. सो मागीर सुनामी आयली, तेंचो तो पॉवर प्लांट फेल जालो, एटॉमीक एक्सिडेंट जालो, ते सगळे सेम थिंग युरोपानूय जाल्ली आसा. सो देर युरो झोनाची जी इकॉनॉमी आसा इट इज इन ट्रबल, अँड इट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सोशल वेलफेअर स्किम्स. हे त्याचे मेन कारण आसा. हय. ही परिस्थिती अशी आयल्या की म्हणजे हो आतां वर्ल्ड ट्रेंड जाला आसा वर्ल्डान. सो आतां लोक वाजयले तेका ते. नाही अशी परिस्थिती आयल्या आज की जे डोल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफीट आणि जो हेल्थ केअर विच वर द मेजर ऑफ अ वेलफेअर स्टेट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इंग्लंडा म्हण, अमेरिका म्हण, आज परिस्थिती आल्या की गव्हर्नमेंट कॅनॉट फंड दिस स्किम्स. एकीकडे आर्थिक दृष्ट्या तांकां ते परवडना, पण दुसरीकडे लोकांक जाय, लोक मागता, लोकांक संवय जाल्या. सो ही परिस्थिती आमचेर येतली काय ना, ही परिस्थिती आमचेर म्हणजे कितें आमचे मुखार कितें जावपा आसा हाजेर मातशें आमी डिस्कस करया जस्ट आफ्टर द ब्रेक. वी हॅव रन आउट ऑफ टायम. सो व्ह्युअर्स, we'll come back to this discussion after the break. Keep watching Juno Speak.